सुखाची दारा म्हाका बंद जाली. चितलेले जाचो हांवें मोग केला. ताचे सांगताक म्हजें जिवीत मोग परस गोड जातलें म्हणून. पूण नको जालें. तेच मोग परस गोड एक ना एक दीस वीक जावन म्हजें जिवीत मोगार बदलेलें म्हणून. मोगाच्या बरार आमी दोगांनी पाव पादारून हे भुरगे जल्माक आयले. जरी तरी भुरगे म्हजे सांगाताक उरले जाल्यार समज म्हाका जिवंक दिवचो ना. देखून हांगासर कोणी पावून सोदच्या दी त्या भुरग्याक हांगासर सोडून येतली. ओय हांगासर करतली. एक सुरी वाटी भुरग्यांक घेवन चलोन कित्याक बेता काय हो प्रश्न म्हजे सांगपाक उबो जावन हांवें तुजो पाटलाव केलो. आनी ही तुजी दारूण करतूक हांवें खास म्हज्या दोळ्यांनी पडयलें आनी कानांनी आयकलें. वस्तुरीच्यो हांवें जायत्यो घडणुक्यो आयकल्यो. वस्तुरीचे जायते रुपाय हांवें पळयलीं. पूण वस्तुरीचे इतले दारूण रूप हांवें म्हज्या जिवितांत पयलेच फावट पळयलें. 9 म्हयने कुसक्यान सांबाळून मनशाक चलोवंक दितेली वस्तुरी इतली दारूण आनी फातराची काळजाची जायत हे हांव पयलेच पळोवन भोंवता. वा वस्तुरे वा वा वा. देव बरें करूं तुज्या ताळयांक. पूण हांव जाणा ह्यो ताळयो तुवें म्हज्या पासत मारल्यात त्यो म्हाका शाबासकी दिवंक मारूंक ना. पूण म्हजे उणे कोणा दाखोवंक मारल्यात म्हणून म्हाका एक सांग. म्हजे उणे कोणा दाखोवंक मारलेल्यो ताळयो एका हातान वाजल्यात ना न्हय. ताळयो मारूंक तुवें दोनूय हात एकामेकाचेर मारल्यात आनी तेन्नाच त्यो ताळयो वाजल्यात. त्याच परी एका भुरग्याक जल्म जातलो जाल्यार एक वस्तुरीचे सांगता दादल्याची तितलीच गरज आसता. हांवें तर 9 म्हयने भुरग्याक म्हज्या कुसऱ्यान सांबाळून ताका संवसाराचो उजवाड दाखयलो. पूण ते दोगीने दादल्यान भुरग्या पासत कितें केलां? वस्तुरीचे सांगतात दादलो तितलोच गुन्यांवकारी आसता. जाल्यार हो समाज एका दादल्याक बोटां दाखोवचें सोडून एके वस्तुरीकूच बोटान कित्याक दाखयता? दादल्याचे काळीज फातरासारखे गोट असता आणि वस्तुरीचे काळीज बर्फासारखे मोव आणि दोळ असता. जरी वस्तुरीन दादल्या परी आपले काळीज गोट केले जाल्यार ह्या संवसारातले मोग घेवूं तो नाच जातले. आमी मनीस एकामेकाचो मोग करून विसरत जाल्यार हो संवसाराने सोड करचो ना. हो संवसार इफेक्ट जावंक येतलो. देखून वस्तुरी दादल्यान चूक आदरलें म्हणून ही चूक तू पोरात आदारून ते चुकीची सजा तू ह्या भुरग्याक दिता. ह्या भुरग्याक बापावन सोड तुजी गरज आसा. पूण म्हाका ह्या भुरग्याची गरज ना. चोरी तर हे भुरगे म्हज्या सांगाताक उरले जाल्यार हो समज म्हाका जिवंक दिवचो ना. अशें आख्खें जिवीत म्हाका पडलेलें आसा. म्हजें जिवीत म्हाका सुखान सारूं दी. देखून हांगासर कोणी पावून सोदच्या दी. म्हज्या रस्त्या वडेन पावसा म्हाका वचून दिना. ह्या भुरग्याक हांगा सोडून दिवन वचोन हांव तुका दिवची ना. जल्म दितेली हांवूय त्या भुरग्याचें पडोवं ना. जाल्यार तूं त्या भुरग्याचें कित्याक पडलो? बरो ना एक वस्तुरी देखून बर्फासारखी मोग काळजाची न्ही तुजे भाशेन फातराच्या काळजाची. हांव फातराच्या काळजाची वस्तुरी आनी तूं मोग काळजाची वस्तुरी. म्हाका एक सांग तूं आंकवार वा काजारी? सारकी वस्तुरी ती जी आपल्या जिवितान फकत एकल्याचोच मोग करता ती. हांवें एका चेड्याचो मोग केलो पूण तो चेडो म्हाका सोडून गेलो. धक्को दिवन गेलो. तेन्नासन काजाराची चिंतना म्हजे भोंवतींतली भायर उडोवन आयज पासून हांव आंकवार आसा. जाल्यार तूं आंकवार जाल्यार समज हे पाप हांवें न्हय पूण तुवें आदारला म्हणून
भुरग्याक घेवन तूं वच आनी कोण हो समज तुका जिवंक दिता जाल्यार ह्या भुरग्याक घे आनी ह्या समजान भोंवन पळय हो समज तुज्या जिविताचेर कसो मारता पळय तो बाबरेलपणाचो शिक्को म्हज्या जिवितांतले दूख पयस गेला म्हज्या बिजनेसार वाच खरेंच जशे बरी तानी गरज उदकाची भुके गरज जेवणाची तेच बरी म्हाका गरज जावन आसा तुज्या मोगाची जालें म्हाका तुज्या मोगाची भूक लागल्या एक सांग तुका म्हजो कितलो मोग आसा इतलो इतलो उणो जालो बरें बाबा बरें इतलो इतलो उणो जालो बरें बाबा बरें इतलो म्हज्या जिवा परस चड आमचो तुज्या जिवा परस चड तेंजल म्हाका एक सांग चोरूय तर म्हजे वयर तुका केन्नाय कोणे कितें सांगलें जाल्यार ते म्हाका केन्नाच आयकोंक येवचें ना म्हजे वयर तुवें केन्नाय कितें वायट पळयलें जाल्यार ते म्हाका केन्नाच दिश्टी पडचें ना एका सुत्र जायते जाण म्हणटात की मोग कुटुंब पूण हांव हांव म्हणटा की मोग कुड्डो आनी बेरोय जाता खरेंच जाणी I love you. I love you. I love you too. मोगाची तुझ्या काळजाक लागल्या जाऊन आसाय मोज्या जिविताचो तूच मोज्या जिविताचे गोसू लागून पयसाला काढू तू जावन आसाय फुडाराचो दिवो तुजो दुस्वर म्हाका गोचावो तुका गेला स्वताक सांगत जावो स्वताका जगाचो नांगावो तू जावन आसाय फुडाराचो दिवो तुजो सांगात सदांच गोचावो तुका गेला स्वताक सांगत जावो तुमची जोडी खुशीत चुरो कोणाचीच नदर लागनासता तेणी तू आयलो होय बाय जाणा बाय जायते पावटी हांव लोक उलयल्लो आयकता देव कोणाचीच मागणी आयकना ही फोट देव सगळ्यांची मागणी आयकता आणि ती मागणी आपल्या काळजान गुंतून दवरता आणि जेन्ना आपणें थारायल्लो वेळ येता आणि त्या मनशाक ती वस्त फावो जाता तेन्ना ती वस्त तो ताका दिता म्हजे आवडे आसले हांवें एक मागणें देवा फुड्यान घालिल्लें आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांवें मागलेली वस्त देवान म्हाका आयज दिल्या विचार कसली वस्त काय म्हणून कसली वस्त तेणी देवान म्हाका एक शेगुणाची सून दिल्या बाय हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागता केदें व्हडलें तुफान उकासो हो तुमचो एकवटाचो रूप असोच हुमटोन पडोंक दिनाका हांव तुका भास दिता केदोय व्हडलें वादळ तुफान ते आमच्या एकवट्याचेर आयलें जाल्यार ते हांव केन्नाच बसलोंक दिवची ना मोगांनी आमच्या एकवटाचेर रुपाक शिकोवन ताका एक व्हड फळां लागता तसलो रूप करूंक हांव वावुरपी शाबास शाबास ही तुजी उतरां आयकोन हांव खोशेन भरलो खरेंच
देवान म्हाका एक तुजी असली सून दिवन हांव सुभागी. तुजी असली सून आख्ख्या गांवांत आसची ना. तुजी असली सून म्हज्या आनी वाड्याक सांगूं येता. ताचें नांव देख घेयात. म्हजी सुने भाशेन जायात. आनी जर तर तुमच्या घरान कोणूय सासू माय वा सासू पाय आसा जाल्यार ताका खूद आपलो माय पाय जालेल्या पुरी तांची सेवा कर. आनी बाय, म्हजे आनी एक मागणी आसा तुजे लागीं, आनी हांव सोदता तूं म्हाका ना म्हणचें नाय म्हणून. कसले डॅडी? माग कितें जाय तें माग. बाय, म्हजें हें जिवीत जालां एका रुखाच्या पाना पुरी. जशें एका रुखाचें पान पिकता, सुकता आनी झडटा पळय, तशेंच हें म्हजें जिवीत, हे म्हजे दोळे बंद जावन केन्ना झडटलें तें हांवूच नको. रेडी? बाय, बाबा आयक. मनुष्य संवसारान जिवन घेवंक ना. आमी सगळे वचपाचेच. पूण हे म्हजे दोळे बंद जावचे आदीं म्हजे 2 आवडे आसात, ते म्हाका पुरे जाल्ले जाय. सांग डॅडी. जाणाय, म्हजो पयलो आवडो बँगलोर म्हजी धूव आसा. डेंजलाची व्हडली भयण, ती आजून काजार जावंक ना. हांवें कितली ताका सजमायली, बाय काजार जा, काजार जा, काजार जा. कोशिश ती आयकना. देवा लागीं हांव मागणें कोत्ता दोनयान तिच्या गिन्यानारूच वाडाड, आनी हें म्हजें सपन तिका पुरें करूंक लाय. आनी म्हजो दुसरो आवडो तो तुमच्या दोगांयचे एकवटाचें व्हड. म्हाका जाय तुमी दोगांनी एक भुरगें जल्मान हाडलेलें. हे म्हजे दोळे आशिल्ल्यात, पळोवन एका नातवाक नातयेक ताका वेंगेन घेवन खेळोंक जाय. ना? कितें ना? बाय कितें ना? भुरग्याची खबर आयकतना तूं आमोस कित्याक जालें? तुका खोशी न्हय म्हजें सपन पुरें करूंक? तेंच तूं इका सजमाय न्हू? डॅडी डॅडी कसली पिशापणाक लायताय तूं? डॅडी, भुरग्याचें नांव घटात म्हजी घरकान नाबूद जाली कारण ताका इतल्या बेगीन भुरग्याक जल्माक हाडपाचें ना. ताकाच खंयचें म्हाका पासून इतल्या बेगीन भुरग्याक जल्माक हाडपाचें ना. डॅडी, हे दीस जावन आसा आमचे मोजा करपाचे आनी तूं आमकां भुरग्याक जल्माक हाड म्हणटाय. डॅडी, भुरग्याक जल्माक हाडूंक आमी म्हातारी गाय जावंक ना न्हय. तुमी म्हातारे जावंक ना, पूण हांव म्हातारो जाला न्हय. तुमच्या चिती ना जाल्यार म्हजे तरी चिता. अरे म्हजे कोणान वचपाचे दीस आयल्यात. नाका नाका, दोतोराक हाडी नाकात. खंयच्याच दोतोराच्यान म्हाका बरो करूंक जावचो ना. हांव बरो जातलो जाल्यार म्हज्या नातवाक हाडात, हांव बरो जातलो. आयकात आयकात, म्हाका कांय जावना, हांव बरो आहा. पूण तुमी उलयल्लीं उतरां ह्या मनच्या काळजाक तपलीं. मौजा मौजा मौजा, कितें मौजा? काजार जावच्या आदीं मौजा, काजार जाल्या उपरांत मौजा. आनी थोडी काजार जावच्या आदीं मौजा मारतात, पापा धाडटात, भुरग्याक जल्माक हाडटात आनी ताका रस्त्याचेर सोडटात. हें बरें? कितें ना? वय ना जाल्यार आश्रमांत वचून पळय. कितले चेडे चेडवां आपवापणी मौजा मारतात, भुरग्यांक जल्माक हाडटात आनी तांकां रस्त्यांचेर सोडटात. आनी ती भुरगीं मागीर अनाथ आश्रमांनी अनाथ कुशीन येतात, मांडपाच्या मोगाक अशें येतात. हांव म्हणटा तांच्यान जरी तर भुरग्यांक जल्माक हाडूं येता, तुमकां कितें जालें रे? तुमी तर काजाराचो साखरान जोडला. ओके, म्हजे सुनेचे हांव सजमांक तयार आसा. एक वस्तुरी नवीस काजारी पयल्याच भुरग्याक जल्माक हाडटा आसतना मातशें भियेता. पूण तुका रे रेड्या कितें जालां? तूं कोणाक भियेताय? तुवें सांगताय पळय मौजा मौजा, ते भाशेन हांवें जर मौजा मारलेली जाल्यार तुमी ह्या संवसारान येवचो नासलो म्हणून जाणाय? ह्या संवसाराचो उजवाड तुका पळोवंक मेळचो नासलो म्हणून जाणाय? हे तुवें चिंतलाय? पूण डॅडी, कोण म्हूण कांय ना. तरी तर एका म्हयन्या भितर म्हाका म्हजे सुनेचो पॉझिटिव्ह प्रेग्नन्सी रिपोर्ट पळोवंक मेळ्ळो ना जाल्यार हांव हें घर सोडून येता. मागीर तुका जाय तें करात.
बेश्टो वयर सकला कित्याक जाता हा सगळ्यो वस्तू त्या त्या वेळार जातात बेश्टो हापूस कित्याक जाता तूं तुजें सपोन जेरून पुराय जातलें कोण डॅडी बरें म्हज्या कश्टान आमकां एक पार्टी दवरलेली आसा आमी रोखडीच पार्टी वचून येतात हा वचात पार्ट्योच करात आणि त्या पार्ट्यामध्ये इल्लो वेळ मेळलो जाल्यार हांवें बेगीन सांगलां ताचेर इल्लो लक्ष दी ओके डॅडी वयर सकला दाबाची कसलीच गरज ना कम ऑन डार्लिंग लेट्स गो बाय डॅडी बाय हांवच म्हाका आजकालच्या भुरग्यांक कितें जालां पळय अरे का जातली जाल्या भुरगीं जल्माक हाडून कितें प्रॉब्लेम आहा आमच्या बरोबर अशें जायत नासलें हॅलो कुन्याद हाय अरे तू हाय कुन्याद खंय रे तूं अरे म्हाका पयल्यार कितलो तेंप जालो काजाराक पासून येयला रोखडेच नाच जालाय अरे काजरायच्या कितें मगे सिरीज पयली म्हाका काजार गेले मागीर तुगे चेडे गेले अरे कुन्याद कितें सांगू बाय तुका हांव बरो इतू वर्सांय पुलिसे सिरीज केली आनी फिक्स करपाक वता पोतून इंटरव्यू आमकां इतू वर्सां सिरीज दोले आनी फिक्स करपाक वता पोतून इंटरव्यू हें लागता नॉन इंटरव्यू दिलो नॉन इंटरव्यू दिवपा पडना रे म्हाका केसो टाफ इंटरव्यू शे पुलिसे सिरीज नाक जावन गेल्या अरे वो मुको हिचात आमगे तो इंटरव्यू घेता तो मुको हिचात गांधीजी इंडिया पयलें पावल हिमाल गावपी आनी आन्सर कितें कर आनी आन्सर टू द पॉयंट खंय म्हाका सांगता हांवें योग्य केला टाटाक सांगिल्लें ताका गांधीजीन पयलें इंडियेक पयलेंच पाव गुजराता मारलो सारकें मागीर गुजरात तो मागीर सारकें सांगलें मागीर हो मुको हिचाता पोतून दोळ मोठे होय गांधीजीन दुसरें पावल खंय मारलें दुसरी पावल खंय मारगा हो मुको हिचाता हांवें सटाच सांगिल्लें ताका गांधीजीन दुसरें पावल ओल्ड गोवा मारलें गोंयान पावलो गांधीजी ओल्ड गोवा माल म्हणून सांगिल्लें मागीर हो मुको येता तिसरें पावल खंय माल गांव आन्सर टू द पॉयंट म्हणून हांवें आन्सर टू द पॉयंट गांधीजीन तिसरें पावल उबालोले पूण पोतून आनी मालो ना म्हणलें तिका कित्याक आयज पासून ओल्ड गोवा उबालो तांगे तिका ओल्ड गोवा सर्कलाचे चोरी म्हणजे अशें सत्य आहा आसून तिका तिसरी आनी मारो आनी चान्सूय पडला मुळे अरे एक धोल क्या बार गेलो इंटरव्यू घेवपा सारको हांव घुसलो तो चितो पळो हांव हितू कितको शिकलो ओके म्हणलें ओके आनी जाता आनी घाललें आनी कितें मागीर उपाय जाता वर्सा कितू सेकंड गावूय वर्सा कितले सेकंड वर्सा कितू सेकंड चड टफ मरे टाफ बरें जावचें ना हें चड इजी पळय म्हाका अशें रे बाबा हें सारकें इजी पासून नको वर्सा कितले सेकंड वर्सा 12 सेकंड म्हणून सांगिल्लें काय वर्सा 12 सेकंड अरे वर्सा 12 सेकंड नाही रे कशें रे January 2nd, February 2nd, March 2nd, April 2nd, June 2nd, July 2nd, September 2nd, October 2nd, November 2nd and December 2nd. सगळे कितू सेकंड आहे आमकडे 12 सेकंड नाही अरे या सेकंड सांगले तुम्ही टाका मागीर नाही धोल त्याका फोन खाप बाहेर गेल ओके तू आणि किती पडो रे 12 सेकंड चालले 12 सेकंड चालले मागीर आणि मागीर गुंडू नाही म्हाका आनी गुंडायता ओय मागीर सांगतो आन्सर टू द पॉयंट फाटल्यान सोन 100 मेळशी हातल्यान सोन 100 मेळशी हे बरें जावचें ना किती जायना जावचें ना चड डिफिकल्ट किती डिफिकल्ट म्हाका पासून कितले टफ टाइम पडटा ते हांव अरे हातल्यान सान मेळसून चड इजी मरे अरे बाबा डिफिकल्ट जायना जात रे हातल्यान सोन अरे हांवें वगत केला एसो चाललो सांगलें होय फाटल्यान गेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाटल्या सोन नाही अरे बाबा तुवें स्ट्रेट मेजल्या अरे ना रे फाटल्या सो मेळटले उकल्या मेलो म्हणून ते तोंडा वचनाले नंबर तेला फाटल्या गेलो समजो पास केलो हा पास केलो ताणें पास म्हणून लागला तो वस बाय भायर गेला कितें रे काळखा एकलो उबो आनी 2 बोट दाखयता एशको 2 बोट दाखयता म्हाका जेजू कित क्वेश्चन विचारता भाड पळो साहेबान सांग पळो 2 लाख भरून बोटाय पयलीं 2 बोट दाखयलो बोलो रे आनी एक आन्सर बोलो राव रे तुका इंटरव्यू दिला न्हू आनी वयले बोटा 2 बोटा 2 लाख तुवें दिले दिले म्हणशे खंयचे रे? विचारलो तो धाकलो कुठं घालला तो इंग्लंड
पूण गोंयकून ताणें तुवें त्याच्या हड्ड्यार घाले पयशे आनी कितें करपा पड मागीर सिरीज जाय न्हू मागीर बरें पास जालो मरे तूं जालो फिक्स फिक्स जालो नो प्रॉब्लेम चल जालें जालें आतां परबी तुका उबेला काकून येता पयल्या पागरा तुका एक सूट घेवन दिता पयलीं ना आनी मुगेले तुका 2 लाख सुट्टेले मरे सुट्टाय तूं आनी पिशा घाला रस्त्यार एक दीस तरी फुगलो न्हू आस्क्रोटकारा 200 रुपये वयता जाले ते सायडीन आस्क्रोटकारा गेलो म्हणून 200 रुपये फायन आडसोरकार गेले 300 रुपये स्क्रॅप कोण सायकलीचे घेवन गेलो 400 रुपये एक एक लेखा घेवन काबार ते आमको घेता आमी तेको घेवपाचे काबार 2 लाख पडटले तुजे बा तूं घेवपा करा वचना केन्ना हांव येयलो आनी म्हजे कडेन बाकीच्यान घेयशी काय सांगता तुमी आतां गेलो बरें तूं आतां आयलाय मरे जीव आनी वच जेन हय जेन म्हळ्यार कितें पुलीस सिरीस म्हणून दवडी न्हू आतां सांगले ना हॅलो आया सर ओय सर वाटेऱ्या सर वाटेऱ्या येलो कितें आतां जॉनी सुडालो चोर ती कितें रे सर तुमी आमी 2 आटाय आनी रोगड्या सुटाय कितें सुडोल रे तो ओके सर येलो सवालो पुलीस सिरीस हीच ही बरें पुण्या जेचे आनी म्हणा पण तो जॉनी म्हणा तो चोर सोडून गेलो दोरो आमकां जाय त्या पिस्टॉल घेवन वता आनी गाडी घेवन वताय बरें पुण्या बरोबर प्रेशर बी चॅक करून गेलो ओके हॅलो हॅलो डॅडी कोण सोनिया डॅडी म्हजी तुवें कशी आसाय तूं केन्ना घरा येताय डॅडी हांव एके उडचुडीन सांपडल्या वय डॅडी हांव एके उडचुडीन सांपडल्या इतलो गरीब तो जावनूय वावर केलो ताणें वालोराचो मुंच्या कुळाक ताणें दाखयलो कायदो मनीसपणाचो ह्या महान बावराक लागून लोक ताका वाकाटा गोंयचो 1.5 लाख रुपया सांटा एका पायलटाक तो मेवता तो पायलट पोयात रावना ओगी एड्रेस सोदून काडटा 1.5 लाख रुपया पळो दिता जाचे सांडलेले त्या मनशा लागीं वाटेन आसतना ताणें बोरी केली कोळणी हें पळोवन आमी ताचे जालेत मोगी ओ मान गोंयकार कोण काय जाका वालोर आमी दिवंक जाय तो काणकोणचो आनंद पागी रिपोर्टरान ताका विचारलें इतलें फुकट तुका मेवलें दोन चोरूय तुवें दवरलें तर तुका विचारतलो नाचलो कोण आनंदान अशें ताका सांगलें मुंच्याक आसूंक जाय तोच कोण मुंच्याची संवसारांतली क्रेस्काय तुडूनय पूण ताचें मनीसपण आडेची क्रेस्काय चोट्यो पुरोना तुजे ताय तें मनशा तूं कित्याक चिंतिनाय दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याचें तें जायने जोरी तुजें तें मनशान सदांच मनान दवरूंक जाय हातपाय तुजे जोरूय गान तुजो वारूय पूण सांगतालो म्हाका म्हजो पाय मनीसपण तो राखपी दुसऱ्याक बरी देखो दिवपी असलो महान मनीस खंय मेळोताय
पेजाचेर वाचून खोशीन दोळ्यांतल्यान दुकां गोवो मनीस कोण काबार जायत गेला पूण ते राखपी मनीस आसा जिवो मनशाक मनीस पोंडा गोपी आनंदाक सरकाराचो एवॉर्ड फावो पूण नाका त्या मनशांक एवॉर्ड दितात हें पळोवन काळजाक फोडटा गावो सादी पाडी तो मारपी पाडी मारून फामिलीक पोसपी आशा ना जाली ताका 1.5 लाखाची ही कोरणी पळोवन तुजी तुका मान बागोयता आमची तुजी विमीसाल मनीसपणाची सरकाराक उलो कोत्ता वाव वळखोंक ताचो माता ही बोरी कोरणी आनंद पागीची गोंयांत आमदार मंत्री आसात गोंयांत चोरून लुटून खातात ते ह्या महान मनशाची देवान इतलें तुमकां दिलां तूं